नावेली मतदारसंघात ट्रॅफिक कंजेशनाचो त्रास, उदक सारखे मेळना, आत्र्या पयऱ्यान लायटीच्यो येवच, नावेली हॉस्पिटल बेगीन जावचें म्हूण नावेलकार मागतात. सालपे तळे नितळ कित्याक जायना काय म्हूण नावेलकारांचो प्रस्न. गार्बेजीचोय प्रस्न सुटना. नव्या आमदारान नावेली करपा सारखे बरेच काम आसा. प्रुडंटाच्या खबरां माळेत नावेलीच्या मतदार राजाचो लोकनामो. जी ट्रॅफिक कंजेशन्स जी आसात आमचे गांवांत ती अजून सॉल्व जावंक ना. बेसीक एम्युनिटीज जी आमकां जाय जशें की उदक अजून आमकां फावना, उदक सारकें येयना. इलेक्ट्रिसिटी बिजली जी आसा आमकां खुबशी इरॅटीक आसा आनीक म्हाका दिसता ताचेर खुबसो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां वाडोवंक जाय. हेल्थ कॅर जी आमची खुबशी आय थिंक आमी खूब फाटी आसात इन हेल्थ कॅर. हे हेल्थ कॅरांत आमी एक खुबसो एक लक्ष दिवपाक जाय की हेल्थ कॅर कित्याक स्वास्थ म्हणटा सगल्यांक बरें पडटा आनी जर तर स्वास्थ बरें आसा जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे आमचे उदरगत बरी जाता. आनीक एड्युकेशन सॅक्टर जे आमी उलयतात, एड्युकेशन सॅक्टरांत म्हाका दिसता आमी खुबशे पावल मारपाक जाय. कित्याक आयज आमच्या भुरग्यांक आयज एड्युकेशन कॉलेजीन जावं इस्कॉलांत एड्युकेशन मेळना. आनीक आमी म्हणनात की प्रायवेट सॅक्टरांतूच आमी भुरग्यांक शिकोवपाक जाय, पण जी आमची गांवची आमची एड्युकेशन गव्हर्मेंट स्कूल जी आसात म्हाका दिसता ताजेर लक्ष दिवन खुबशे बरेपण हाडून आमी एक बरें एड्युकेशन आमच्या भुरग्यांक म्हाका दिसता दिवपाक जाय. कारण भुरगीं जावन आसा आमचो फ्युचर. आमच्या नावेलींतूच एक 10 बेडेड हॉस्पिटल येता. आमकां परत मडगांव धांवची गरज ना. सो हें तर सुरू जालें. आतां डिसेंबर जावन तें सुरू जातलें. काम नेटान चालू आहा. हें जाल्यार हेल्थ फॅसिलिटीज आमकां मेळ्ळ्या. आतां बाकीचे कितल्योच फॅसिलिटी जाल्या. आतां एड्युकेशन म्हणटा आनी निकतेच गेल्या सुमारांत आमी आमदारा कडेन डिस्कशन केलें आनी आमदार म्हणटा डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आहा थंयसर तेजे एक ड्रीम आहा एक गव्हर्मेंट कॉलेज थंय स्थापन करपाक आमच्या नावेलींक. आमी सालपे तळे क्लिनिंगाचे खूब मागताले, पूण सालपे तळे क्लिनींग जावकूच ना. ब्युटिफिकेशनाचो प्रोजेक्ट जालो, ब्युटिफिकेशन, पूण जें तळें आसा त्या तळ्याचें कांयच जावना. ब्युटिफिकेशनान फक्त कितें केलां, तळें पुरयलां आसा तें एक्झिस्टींग तळें पुरयलां आनी रस्तो वाडयला आनी ताजेर कांयच जावना. सो ते कोणाक हेल्प ना, वयल्यान तळें पेड्डेर जालां. आनी दुसऱ्यो खुबश्यो गोश्टी आसात. आतां रिजनल प्लॅन घेवया. लोकांनी केल्लो रिजनल प्लॅन आसा, ह्या रिजनल प्लॅनाचेर कांयच सरकारान केल्लें ना. आमची जी नावेलीची इगर्ज आसा थंय रस्तो दाखयला 80 मिटर. आतां 80 मिटराचो रस्तो सारको दारांतल्यान वता. ते सगळें फुडलें आसा ते बँड स्टँड बी सगळे इगर्जेचे मोडून वता. सारके फुडें आसा तरी पूण कोणेच ह्या सरकारान ताजेर कांयच करूं ना. गांवचे बारीक बारीक रस्ते आसा ते 15 मिटर 20 मिटर दाखयल्यात आनी लोकांची दुर्गां घरां बी सगळीं मोडून वतात. आनी हो तर रिजनल प्लॅन लोकांन केल्लो तसो तर जायना जाल्यार हो एक कायदो जावन वतलो. फाल्यां मागीर कोणी कोर्टान वचूंक शकता आनी म्हणूंक शकता हें 15 मिटर रस्तो आसा कर, लोकांनी घरां कोर्ट मोडून उडयतलो. सो हें कशें जावंक शकता. मतदारसंघात खुबशे डेव्हलपमेंट जाला, विकास जाला. तो विकास काही लोकांनी सांगला, पूण अशे मेजर विकास अशे आहा ते एक कोंकण ब्रिज तेज्या थंय जो ओव्हरब्रिज जाता दवल्ले तो सुद्दां एक मेजर प्रोजेक्ट आसा. 28 करोड रुपया तेजे खर्च जाता. तशेंच 2 संस्कृतीत भवन बांदल्या तेंचे एक दवल्ली आनी माणपान तेजे 3 करोड 80 लाख सुमार खर्च जाल्ले कडेन आहा. ह्या समोर आहा तें हॉस्पिटल जाता 10 बेडेड. सेवरेज लायन टू ऑल 5 पंचायतीन जाल्ले कडेन आसा, ती थोड्या दिसांनी सुरू जावपाची आसा. डिस्टिलिंग ऑफ रिवर साल 6 करोड रुपया खर्च केला त्या कामा खातीर. क्लिनिंग ऑफ सायपे लेक, तशेंच फुटबॉल ग्राउंड दवरली. तशेंच आमचे एसटी कम्युनिटी खातीर जी कितें स्कीम आहा आदिवासी कल्याण तेज्या मार्फत ह्या मतदारसंघान कितलेशे लोकांक हेजे बेनिफीट मेळ्ळा हावस रिपेर करपाक. के अंदर इतना बड़ा इशू हो गया, क्या किया उसके बारे में? मस्कीटो के वजह से मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, ये सब इतना हादसा हो रहा है. ग्राउंड रियलिटी काम होना मांगता है और आम आदमी जो रहता है, नॉर्मल इंसान जो मेहनत करके खाने वाला, वो बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है.
आमी आमदारा कडेन बी आमच्या मिनिस्टरा कडेन बी उलयले कडेन आसा गार्बेजीचो मातसो आमचो पॉयंट आसा तसोच ताणें सरकारा कडेन बी घालता सांगलां नावेलीची गार्बेज जी चलता ती तेजी आमी एक रुमडामळ पंचायतीन डोर टू डोर कलेक्शन चालू आसा म्हणटकीर हांगा एक मातसो एक प्रॉब्लेम काय गार्बेज डंप करून खंय उडोवपाचो तो एक इश्यू आसा तो आमच्या मिनिस्टरान सांगला होय बीन जाता तितलो बेगीन सॉर्ट आवट करतलो तशेंच आमचे जी आमची सेवेज लँड गेले कडेन आहा तेजे त्या खातीर आमचे कुडचडकर हॉस्पिटला कडेन पंपींग हावस केले कडेन त्या खातीर मिनिस्टराचे हांव आभार मानता. पंच आसा तेजे गडा कडेन दोन स्पीड ब्रेकर कोण मुखार गेलो सर आवडून फुटता कोण लागीं तो कोण आसा तेजे घरा कडेन 2 स्पीड ब्रेकर तशें करून खूबच स्पीड ब्रेकर आनी तेजे म्हळ्यार तेजे बिग पोटहोल्स अजून पर्यंत तेजेर कांय जालें ना. गार्बेजी बद्दल जें हें केलें सांगलां गार्बेज हें करपाक आमी रिस्पॉन्सिबल आसात आमी कांयच कुयदाद घेनात आमी काडटात आमचो कचरो रस्त्या भायर उडयतात ती आमी हें करपाक स्वता आमी पंचायतीक ब्लेम करतात मिनिस्टरांक ब्लेम करतात MLA ब्लेम करतात तशें जावपाक जायना. पुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो नावेलीच्या मतदाराचो लोकनामो असो एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो पुडण रिलीज करतले. रिपोर्ट पुडण. वास्को नगरपालिकेच्या बिल्डिंगेत आशिल्ले हायस्कूल रिनोव्हेट करचे म्हूण हेडमास्तरान पालिकेक बरयला. नगराध्यक्ष म्हणटा पालिका बिल्डिंगेचे रिनोव्हेशन रोखडेच चालू जातले. शाळेच्या कामाक खंय पयली हात घालतले. परीक्षा सोंपली काय काम चालू करतले म्हूण नगराध्यक्ष सांगता. शिफ्ट एक्झामेच्या वेळार शिफ्ट केले जाल्यार इफेक्ट जातलोच न्ही भुरग्यांक वचून थंय एडजस्ट जाता म्हणसर वेळ लागतलो सो सिवोन काय अजुनूय आमकां एक्झामे वेळार अशें शिफ्ट करया अशें कांय सांगू ना. जेन्ना आमकां लॅटर केल्लें तेन्ना हांवें मॅडमीक ऑलरेडी सांगलां एक्झामेच्या वेळार जालें जाल्यार आमचें मातशें शेड्यूल मातशें आमकां डिस्टर्ब जातलो भुरग्यांचो इफेक्ट जातलो. सो एक्चुअली आमी कितें केल्लें ती स्कूल शिफ्ट करपाचें आफ्टर हें केलें रेनी सिजन तेन्ना करपाचें आशिल्लें पण मागीर इलेक्शन हें तें जावन मागीर तें आमचें थंयच उरलें. आतां हांव चिंततालें की मॅडम सांगतली म्हाका की आफ्टर हॉलिडे शिफ्ट कर ड्युरींग हॉलिडेज शिफ्ट करतलें अशें म्हाका दिसतालें. अजुनूय आमकां कांय सांगू ना एक्झामेच्या वेळार शिफ्ट जातलें अशें की हे पावसांत बी खूब लीक जाता आनी 2-4 फावटी पेपरारूय येयला आनी हांवें सुद्दां मॅडमीक लॅटर केला की हे खूब लिकेज जाता आनी आमकां त्रास जाता पावसा दिसांनी म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते ऑलरेडी डिसिजन घेयला की रिनोवेट करपाचें बिल्डींग आनी तेजे खातीर शिफ्ट करपाक लॅटर दिला. हेडमास्तरान उक्तेल्ल्या हुस्क्याचेर प्रुडंटान नगराध्यक्षाक गाठलो. तो म्हणटा पालकांनी चिंता करपाची गरज ना. अशी आसा की आमची वास्को म्युनिसिपालिटी जी बिल्डींग आसा ती रिनोवेशनाचें काम कंप्लीट जाल्लेलें आसा ऑलरेडी टेंडर जाल्लेलें आसा आनी हो कॉल सुद्दां एका बिल्डराक गावलेले आसा कॉन्ट्रॅक्टराक गावलेले आसा. आनी फर्स्ट फेज म्हणून आमी स्कूल हातीन घेतले आनी ते रिनोवेट करतना म्हाका दिसता ते स्कुलाच्या स्टुडंटांक मातशें शिफ्ट करचें पडटलें. पूण हांव जाता तितलें ट्राय करतलो की जे स्टुडंट जे आहा पळय ते एकाडेमीक इयर सोंपल्या उपरांत आफ्टर फायनल एग्जाम हांव तें काम स्टार्ट करतलो आनी तेच्या उपरांत मागीर म्युनिसिपल ऑफिसाक हात घालतलो. सो हांव म्हणूंक शकता की स्कुलाचे स्टुडंट किंवा स्टुडंटाच्या पेरंट्सांनी पॅनीक जावपाचें ना. तेंचे स्टुडंटाक स्टडीक कांय इफेक्ट बसना. जाता तितलें हांव एवॉयड करतलो की एग्जामीच्या पयलीं काम स्टार्ट करपाक एग्जाम जावन मागीर काम स्टार्ट करतलो. तें आतां रिस्टोर जाल्लें आसा बरें दिसता आनी सायडीन कितें आनी कितें आसा जाल्यार आमी मातशें तें बरें करतलें आनी रोखडेंच करतलें. आय थँक द स्टेक होल्डर हू हॅज टेकन इनिशिएटीव आनी बरें जालां आनी आमचें तर खुबशे एक्सटेंडान आमची डेव्हलपमेंट जातली. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. फोंड्या गाडयो सुमारा भायर वाडल्यात. 2 व्हिलरांचें प्रमाणूय वाडलां. बेशिस्तीक लागून एक्सिडंट वाडल्यात. फेटल एक्सिडंट वाडटात. चडशे एक्सिडंट 20 ते 35 वर्सां मदल्या तरणाट्यांचे. आतां तांकां शिस्त लावंक म्हूण फोंडेच्या पुलिसांनी लेक्चरां दिवंक सुरू केल्यात. फाटल्या वर्सा फोंड्या 46 फेटल एक्सिडंट जाल्यात म्हूण फोंडेचो ट्रॅफिक PI सांगता. Regarding the fatal accidents, last year in 2016, we had total 36 fatal accidents in Ponda Police Station jurisdiction and 10 fatal accidents in Kollam Police Station jurisdiction. Total altogether 46 fatal accidents were there in 2016. And in this year, till now, total 2 fatal accidents have taken place. Our survey states that maximum accidents which are fatal accidents which are taking place
is between 20 to 35 years of age. Further, to reduce the accidents on the highways, we have conducted several lectures on the schools to educate the students. ह्या वर्सा आता मेरेन हेल्मेट नासतना गाड्यो चलोवपी 129 केशी रजिस्टर जाल्यात. गाड्यांक टिंटेड ग्लासेस लायल्यात म्हणून 172 जाणांचेर ऑफेन्स रजिस्टर केलो. लायसन नासतना गाड्यो चलयतल्यांचें प्रमाणूय वाडलां. This year in 2017 we have booked 129 cases of without helmet. Under 129, total 870 cases. And then in 2016 we had booked 13,166 cases of without helmet. And then with the tinted glass, we had conducted the special drive in this year in the month of January, and we have booked total 172 cases in this year from January till date, and 867 cases we had booked in 2016. Further, we had conducted the drive to book the cases against drunken driving, and in that one total 33 cases we had booked in this year, and 140 cases we had booked in 2016. And further, without license, we had conducted a drive to book the cases against people, those who are driving without driving license. In that one, we had booked total 35 cases in this year, in which 5 cases were there underage, and 30 cases were there they are above 18, but they were not having the driving license. And in last year, we had booked total 226 such cases under Section 4 of MV Act without driving license, those who were major in age, and 13 underage cases were found in which they were without license and they were the underage also. So total 239 cases were booked in last year. एक स्कूल एडॉप्ट करून भुरग्यांक ट्रॅफिक शिस्तीचेर लेक्चरां दियात म्हणून पोलिशेक वेळान प्रस्ताव आयलो. There are the proposals from our superiors to adopt one of the school by every traffic cells, in which we are going to adopt one of the schools here, where we will be conducting the lectures almost every week. पुणे खातीर विवेक प्रभू. मुरगांव सड्यार स्कुलात 4 वर्सां फाटीं जाल्ले ल्हान चलयेची बलात्कार केस सीबीआयन क्लोज केल्या. सीबीआयन कोर्टा मुखार क्लोजर रिपोर्ट फायल केलो. हे केशीत फॉरेन्सिक चाचणे उपरांत सीबीआयक आरोपी विशीं पुरावे मेळिल्ले, मात सगळे कडेन सोदून सुद्धा तो पुलीस वा सीबीआयच्या हाताक लागलो ना. तो गोंया भायलो आसूये आनी बलात्कार करून गोंया भायर गेला आसूये म्हूण खंय तो सीबीआयच्या हाताक लागलो ना अशें सीबीआयचो एसपी सांगता. जानेवारी 2013 घडिल्ली ही केस गोंयभर गाजली. पुलिसांक ती क्रॅक करूंक जमाना जाल्ल्यान निमणे सीबीआयक दिल्ली. घेवया एक ब्रेक.